म्हजें नांव सिताराम परम, हांव विंगड रावतां। विशय हो सिंपल आहा। आतां MVRचें काम चालू आसा, तेन्ना जे प्रॉपर प्लॅनिंग करपाक जाय, जे रिफ्लेक्टर लावपाक जाय, सिग्नल लावपाक जाय, कांयच लायिल्लें ना। आज कशें आसा, पावसाचो काळ आसा, सिजन आहा पावसाचो, आनी कितें जाता, भायले गाडी आसा, आमीच त्यो गाडी चलयता हायवेचेर, आनी इतलो पावस पडटा की फुडलें कांय कळना। आनी जर तुमी आतां रस्तो पयलो आसतलो, हेका जर रिफ्लेक्टर लायिल्ले जाल्यार एटलीस्ट बाबा लोकांक दिसता की बाबा हो रस्तो हांगा सोंपला म्हणून। हांगा तशें कांयच ना। लोकांक दिसता की बाबा रस्तो भायर, आतां हे सर घटना जाली, दुर्दैवान कोणाक कांय जावना ती एक बरी गोश्ट आहा, पण जर आयज ही दुर्घटना कितें जाल्ली जाल्यार कोण जबाबदार आसलो हेका? तेका लागून हांव कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागता, गव्हर्मेंटा कडेन मागता, जे PWD ऑफिशियल आहा तेंच्या हाजेर लक्ष दिवपाचें आहा। कारण तेंच्यांनी जे रिफ्लेक्टर लावपाची गरज आहा, सिग्नलां बरी लावपाक जाय की बाबा हांगा वर्क इन प्रोग्रेस आहा म्हणून। कोणाक कशें कळटलें खंय वर्क इन प्रोग्रेस आहा म्हणून? आज परत एकदां हांव विनंती करता PWD ऑफिशियला कडेन की तेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालून हे सॉल्व करपाचें इश्यू लोकांचे।